भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. नमस्कार भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन येवकार. आयज जाणून घेवया हॉर्नबिल या सुकण्या विशीं. ताका धनेश मायडॉग ह्या नांवांनी वळखतात. हालींच्या कांय वर्सांनी तो लोक वस्तींतूय दिसपाक लागला. हाचें कारण म्हणल्यार रानांतलें अन्न ना जालां. अंजीर म्हणजे फीग हें ताचें आवडटें फळ. तो रानफळां, बेरी, जांबळां, उमराची फळांय खाता. बारीक कीटक, पाल, शेड्डेय खाता. तो चड करून वड, पिपळ सारक्या व्हडल्या झाडांचेर बशिल्लो आसता. ताचे वेगवेगळ्यो जाती, ते प्रमाण ताचे रंग काळो, कड्डो, तपकिरी. पोट आनी मान धवी कड्डी आसता. पाखाट्यांचेर धवे ठिपके वा आडयो आसतात. मालाबार ग्रेट हॉर्नबिल हो सगळ्यांत व्हडलो. चोची वयल्यान कोणूय ताका वळखूंक शकता. ती व्हडली वांकडी आसता, दिसपाक जड पूण पोकळ. चोचीचे वयले वाटेन उंचवटो आसता, ताका लागून डबल चोच कशी दिसता. चोच चड करून हळडुवी, धवी वा केशरी रंगाची आसता. हॉर्नबिल हो 30 ते 40 वर्सां जगता. प्राणी संग्रहालयांनी 50 वर्सां पासून जगला. ताची उंचाय 6 मिटरां मेरेन, वजन 1.5 ते 4 किल. कांय हॉर्नबिल 6 किल पासून असतात. तो फळां घेवन पयस वचून खाता, थंय बियो पडटा आनी मागीर रोपां किल्लता. अशे तरेन तो झाडां लावपाक मजत करता. तो पावसा पयलीं गोटेर बांदता आनी हातयां दिता. भारतांत तो वर्सूयभर दिसता, मात रानांनी फळां लागतात त्या काळान तो चड दिसता. कॉक कॉक असो व्हडलो आवाज तो करता. ताच्या पाखाट्यांचो पासून फडफड असो व्हडलो आवाज येता. तो चड करून उंच झाडांचेर रावता. शांत, संयमी, मात घोटेरांच्या बाबतींत सामको सादूर. तो जोडीदारा वांगडा आयुश्यभर नातें दवरता. हॉर्नबिल भारतांत अस्तंत घाट, गोंयच्या अभयारण्यांनी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरळांत आनी ईशान्य भारतांत दिसता. आशिया, आफ्रिकेतूय तो आसा. ताची घोटेर बांदपाची खास पद्दत. झाडांचे घोलीत तो घोटेर बांदता. मादी भितर वता, मागीर नर चिखल, शेण, फळांच्यो साली वापरून दार बंद करता. फक्त चोच वचपा पुरतो बुराक दवरता. मादी भितरूच हातयां घालता, पिलां वाडयता. नर भायल्यान अन्नाची पुरवण करता. पिलां उडपाक तयार जालीं काय मागीर बंद केल्लें दार मोडून ती पिलां भायर येतात. पिलांक राखण मेळची म्हूण तो हें करता. रानां कापिल्ल्यान ताका आतां धोको निर्माण जाला. आदिवासी समाजांत हॉर्नबिल दिसप हें शुभ, पवित्र मानतात. घरा लागसार दिसल्यार गिरेस्तकाय येता असो समज आसा. ताची चोच पिसां पयलीं झुजारी, नाच करपी वापरताले, मात आतां तांचेर कायद्यान बंदी आसा. भारतीय लोककाणयांनी ताका निश्ठा, संयम, कुटुंब प्रेमाचें प्रतीक मानलां. हें फक्त एक सुकणें न्हय, तर रानांत तिगोवपी एक म्हत्वाचो घटक. ताची राखण करप म्हणल्यार रानाचो फुडल्या पिळगे खातीर सांबाळ करप. तर असो हो हॉर्नबिल पक्षी. बरें तर भुरग्यांनो, मेळुया फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.